राजकीय एक्टिव्हिस्ट राजन डिमोलोची याचिका भायर मारताना हायकोर्टान रजाव दिला ते अशे याचिकादारान मुख्यमंत्र्याच्या भलायकेची माहिती मागल्या ती खाजगी गोपनीय ही माहिती मनोहर पर्रीकाराच्या वैयक्तिक हक्का खाला येता। याचिकादारान याचिकेन मुख्यमंत्र्याक प्रतिवादी केल्लो ना। अकस्मात याचिका तिवूय बी मुख्यमंत्री प्रतिवादी नसताना याचिका विचारान घेवपा सारखी ना। याचिकादारान ही याचिका करताना ताची राजकीय फाटभूंय कोर्टाकडेन लिपयल्या। याचिकेन आरोप केल्यात ते अप्रमाणित बातम्यांच्या आधाराचेर ते आरोप सिद्ध करपा सारखे कांयच उपलब्ध ना। याचिकादारान मुख्यमंत्र्याच्या मानसीक भलायकेचेर खात्री करिनासतना दुबाव घेतला। मुख्यमंत्र्याच्या भलायकेची खासा दोतोरांच्या पथकावरवीं तपासणी करून रिपोर्ट भौशीक करपाची गजाल ते व्यक्तीचे खाजगीत्व आनी गोपनीयते आड सरकारी फायलींचेर मुख्यमंत्र्याच्यो बनावट सयो करता म्हणटा तो याचिकादाराचो आरोप बेजबाबदारपणाचो। आपूण सापूच आड पडिल्लो ना हे दाखोवंक सध्या मुख्यमंत्री पर्रीकार बसका आनी इन्स्पेक्शनाची फोटो सेशनां करता। मात लोकां मुखार सीएमओंतल्यान हे येतात ते फोटो वास्तवीक म्हणपाक अजून तरी मुख्यमंत्र्याचो एक्कूय व्हिडिओ सीएमओन रिलीज केल्लो ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।